बिरेस्तारा थळावो आमदार सुभाष शिरोडकरान शिरोड्या कराटे विद्यार्थ्याचो भोवमान केलो। कराटे खेळान भुरग्यांक शिस्त, शारिरीक तंदुरुस्ती तशेंच समाजान वाव मेळटा म्हूण ह्या वेळार आमदार शिरोडकार उलयला। आर्डीक स्क्वा खातीर शिरोडेच्यान महेंद्र गांवकार। 32 वर्ष नंतर एक मेडल मेळ्ळें, त्या मेडल जेन्ना पंचायती इलेक्शन उबो रावलो तेन्ना सरपंच जालो तो मेडल करता। अदरवायज मेडल मेळपाक तेन्ना पद्दत नाशिल्ली। इवन तेन्नाचे खेळ वेगळे आशिल्ले। तेन्ना गड्ड्यांनी खेळपाचें, गोंयबारान खेळपाचें, मिटफोड्यान खेळपाचें अशें खेळ आशिल्ले आनी भुरग्यांक तशा प्रकारची एव्हेन्यूज किंवा फेसिलिटी मेळनाशिल्ली। आज आमी पळयलो जर जायत वेगवेगळे तरेचे स्पोर्ट्स जे आसा ते भुरग्यांक अवेलेबल आसा। तातूंतलो एक प्रकार म्हळ्यार जपान देशांत सुरवात जाली ओकिनावा मार्शल आर्ट्स। ओकिनावा मार्शल आर्ट्स फाल्यां एखादी भुरगो BA जालो, BSc जालो, एखादी भुरगो इंजिनियर जालो, एखादी भुरगो डॉक्टर जालो, एखादी चली भुरगी नर्स जाले आनी समजा ते इंटरव्यू गेले जर जायत लक्षात घ्या, ह्या सर्टिफिकेटीक हाफ मार्क 1 मार्क भुरग्यांक मेळपाक शकता। शिवाय म्हणजे सर्टिफिकेटीचो वालोर हो जाली शिवाय भुरग्यांक फिजिकल फिटनेस ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान किंवा ह्या क्लासाच्या निमित्तान भुरग्यां भितर डिसिप्लीन येता। आतां पयले 2 चली भुरगीं मातशी लेट आयली म्हाका, ती आयली ताणें ड्रेसअप केलें त्या फाटल्यान आनी येवन ताका सर जो इन्स्ट्रक्टर जो आसा पळय न्ही त्या इन्स्ट्रक्टरान डीप बावंटालो। पूण ही जी शिस्त जी आसा पळय न्ही ही शिस्त भुरग्यां भितर ल्हानपणांतल्यान येता। कोणूच कसली एक्टिविटी करना तेन्ना भुरग्यांक कराटे क्लास सुरू करूं दी, तूं घे म्हटलें क्लास आनी त्या प्रमाणे हांगसर आतां 7 वर्सां जालीं हो क्लास चलता। पयलीं कित्याक सांगता तुमकां एक बॅकग्रावंड कळपाक जाय म्हूण सांगता। हांगसर पयलीं हॉल नाशिल्लो, माडी हाडटाले, चुट्टां हाडटालीं, मल्लां हाडटाले, कोणे हाडटाले लोक प्रत्येक मेंबर आनी वांटून घालताले। जशें शिरोड्याक सगळ्याक शिगम्या मेळा 12 मेळांत घालतात तशें। आनी 20 वर्सां पयलीं बरोबर 96-97 ताजे पयलीं सुद्दां आसतले 93-94 बहुजन मंत्री आशिल्ले आघाडीचे ते वेळार हो मंडप बांदलो आनी मंडप बांदपाचो उद्देश पावून कसो आशिल्लो की हांगसर शिगमो मेळ हो 10 दीस आसता। 10 दीस सारके शिगमो सोंपलो पूण बाकीचे वर्सभर हांगसर कितें ना कितें एक्टिविटीज जावच्यो असो एक उद्देश आशिल्लो की भुरग्यांक वेगळे तरेन शिक्षण, खेळाचे, सांस्कृतीक किंवा आनी कितें कितें क्राफ्ट म्हणा किंवा महिला ज्यो आसा तेंची उदरगत जावपाक वुमेन एम्पावरमेंट आमी बायलां खातीर एक्टिविटीज अशे वेगवेगळे तरेचे हांगसर कार्यक्रम जावचे ह्या उद्देशान जो हॉल बांदलेलो तो उद्देश सामको चडसो रमाकांत गांवकार सरान सफल केलो अशें हांव म्हणटा हांगसर।